मोपा विमानतळाच्या कोंत्रादात आनी बांदकामात मोठी दाखयली पळय चल्ल्या म्हण गोवा फॉर दाबोली मोल्लीचो आरोप। सरकार आनी कंपनीन नेम मोडल्यात आनी कितल्याशाच कोट्यांचे स्कॅम म्हण जीएफडीओचो आरोप। स्कॅमाचो नेमको आंकडो कळपाक खंय आनीक अभ्यास चल्ला। स्कॅमाच्या विशयाचेर जीएफडीओ खंय कायदेशीर सल्लोय घेता। इतले मजगती मोपा वाठारांत मोठ्या प्रमाणात झाडां मारप चल्लां। मार्किंग ना आनी परमिशनय नासतना हे काम चल्लां म्हण थळाव्या शेतकारांनी आरोप केला। Was mainly to highlight certain issues and scams, but the issues and scams are so complex it required a little time to show those documents and which would substantiate what I'm saying. तुय सरकारान आनी तशेंच हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरतात तांणी बारीक तपासणी करून नासतना फोटी मारलेल्यो आसात, थंय स्कॅम आसात। तर हे आयज आमी ह्या प्रेजेंटेशनान दाखयलां। आमचे वाटेन आमी हाची स्टडी केल्या उपरांत वी आर इन टच विथ द लॉयर्स। फुडें कितें करचें ताचेर आमी बारीक लक्ष घालता। सारको एक्झॅक्टली कितले कोटीचो स्कॅम आसा तो आमच्यांनी सांगूंक जायना, ते उपरांत सांगूंक शकतले। पूण आतां सद्याक आमचे पूण स्कॅम आसा तो खरो आनी ताची आनिकूय तपासणी करतले। आमी लॉयरां कडेन टच आसा। इतले मजगती मोपा मोठ्या प्रमाणात झाडां मारप चल्ला म्हूण बोवाळ पडला। शेतकरी म्हणतात मार्किंग करिनासतना आणि परमिशन घेयनासतना झाडांची कत्तल सुरू केल्या। आम्ही काजूच्या जीवाचेर 3 महिने काजूचे पीक करता आणि 1 वर्स खाता आम्ही, त्याचेर आमचे जीवन। आम्ही गरीब लोक, आमचे सरकार नाडू मोडून सगळे हे करून उडयता। ते आता लागल्या काजी आणि ते मोडून उडयता। त्याचे कितें सरकारन त्याचे कितें ते करपाचें। दिसाच्या टायमार जाले 3-4 दीस म्हणपा लागले की दिसाच्या टायमार थंयसर झाडां मारता आनी रातच्या टायमार उखलून व्हरतात म्हणून। तर आमी आयज सकाळी फुडें पळोवपाक गेले कितें तरी चल्लां काय म्हणून। थंय वचून पळयता जाल्यार व्हडले व्हडले अर्थ मुवींग मशिनरीज थंय घातला आनी झाडां उडोवपाचें मुळा सकट उडोवपाचें काम चल्लां। ते GMRचे थंयसर 2-3 जाण ऑफिसर येयले, तांकां विचारले आमी की कितें चल्लां काय म्हणून। आमकां म्हणपा लागले परमिशन आहा। कसली परमिशन? फॉरेस्टाच्यान परमिशन आहा म्हणपा लागले। म्हटलें दाखया कितें आहा ते म्हणपा लागले आमकां 21,000 झाडां मारपाक परमिशन आहा थंयसर। परमिशन घेतला 21,000 झाडां मारपाक। परमिशनाचेर प्रिसायजली बरयल्लें आहा 21,703 झाडां मारपाक तांकां परमिशन दिल्लेलें आहा। ती प्रॉपर्टी येदी व्हडली आसा की थंयसर आरामशी लाखभर झाडां जातली। आसात थंयसर लाखभर झाडां मारली, 21,000च ऑन रेकॉर्डार आसा। बाकीची लाकडां झाडांची वयतली खंय? हे चोरून खावचें ना जाल्या। आनी आमचे असले थंय भितर वचत जाल्यार आमकां सांगता तुमच्या ट्रास्पासिंगाची केस घालतले म्हणटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे आणि ओमकार फळारी। शेनवाराचो 70 बंद शिवप्रेमींनी फाटी घेतलो। शिगमो आनी 4 तारखेक तिथीनुसार शिवजयंती आशिल्ल्यान 70च्या शिवप्रेमींनी हो निर्णय घेतला। मात शिवप्रेमींनी शेनवारा वाळपय शहीद स्तंभाकडे निदर्शनां केली। उपजिल्लोधिकाऱ्यान रॅलीक दिल्ली परवानगी राजकीय दबावाक लागून फाटी घेतली म्हण शिवप्रेमींचो आरोप। थळाव्या शिवप्रेमीक सपोर्ट करपाक वाळपय भायल्या शिवप्रेमीक पोलिसांनी खंय आडायले आनी परते धाडले। काल आम्ही ठरयल्ले की आम्ही बंद ठरयल्लो म्हणजे शनिवारा म्हणजे आयज आम्ही ठरयल्लो तो काही कारण हांगासर शिगमो चालू आसा आणि तशेंच फाल्यां शिवजयंती आसा। असल्या ह्या कारणा खातीर आमी अशें वातावरण बिगडपाक नाका म्हणून आमी तो बंद आसलो तो आमी काडलो थंय। आमी बंद करचे ना म्हणून ठरयलें आनी तेज्या शिवाय आमी हांगासर शांतपणेन आमी निश्चित रॅली काडटले अशें आमी ठरयलें। आनी सकाळी तशेंच आमी आमचे जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तांकां मेळ्ळे, त्यांचे परमिशन घेतले की आमकां हांगासर शांतपणेन आमकां रॅली काडपाक तुमी परमिशन दिवचें। अकॉर्डिंगली तेंच्यांनी आमकां परमिशन सुद्दां दिल्लें। मागीर जो प्रशासन आसा तांकां कसो तरी प्रेशर येवन तेंच्यांनी तो जो आसा तो तेंच्यांनी फाटल्यान रिवोक केल्लो आसा, कारण तांकां कितें तरी दिसलें तें कळना। बट तेंच्यांनी तो तेंच्या डिसिजन आसा ते रिवोक केल्लें आनी आमकां रॅली काडपाक आमकां दिलें ना। हांगासर आमी लोक जे हांगासर आमच्या रॅलीक येवपाचे आसले त्या भुरग्यांक थंयसर आमचे जेन्ना एंटर करता वापय तेन्ना तांकां सगळ्यांक आडयल्ले आसात आनी तांकां प्रश्न विचारून हे करून तुमी कित्याक वयता आसले
हे आम्ही पहिले फावट पळयतात. असले इतले जी हॅरेसमेंट आसा आमच्या वाळपय केन्ना आम्ही पळोवंक नासली. ही अशी हॅरेसमेंट आमच्या जाता. सगळे जे आपले जे पॉलिटिकल पावर्स आसा ते सगळे यूज करतात. इतल्या मजगती थळावा आमदार विश्वजीत राणेच्या फुडारपणाखाला वावुरपी वाळपय शिवजयंती उत्सव कमिटी म्हणटा शिवप्रेमींकडेन तांचो कसलोच संबंध ना. हातवाडा जंक्शनाचेर बसयल्ली शिवाजीची मूर्ती खंय बेकायदेशीर आसली म्हूण ती पालिकेन काढली. आमचे वाळपयचे आमदार माननीय आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवजयंती समितीची स्थापना झाली आणि शिवजयंती समितीच्या माध्यमातून वाळपयच्या नगरपालिकेच्या गार्डनात अश्योर्ड पुतळ्याचे उद्घाटन लोकार्पण 19 फेब्रुवारीक आताच झाले. म्हणजे पूर्ण रितसर प्रक्रिया करून अश्योर्ड पुतळो जो तो उभारलेलो आसा. पण त्याच्यानंतर गेल्या 2 दिवसा पयलीं वाळपय नगरपालिकेन एक छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आसली ती बेकायदेशीर आसा अशें सांगून वाळपयच्या नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार ती मूर्ती काढली. त्याच्यानंतर ती मूर्ती काढल्यानंतर काही प्रमाणात वाळपय एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण झालो. त्या गोंधळाच्या माध्यमांतल्यान काही लोक वाळपय शिवजयंती समितीचे नाव बदनाम करपाचो प्रयत्न करतात की ती मूर्ती जी आसा ती शिवजयंती समिती काडपाक लागली अशें म्हणून. तशा प्रकारचो अपप्रचार करपाची गरज ना. शिवजयंती समितीचो आणि त्या मूर्तीचो कांयच संबंध ना. कित्याक जाल्यार ही मूर्ती जवळजवळ 1 वर्सा पयलीं राहिली आणि वाळपय नगरपालिकेचे अशें म्हणणें आसा की मूर्ती आधी इलिगल आसली आणि आम्ही जो वाळपयच्या गार्डनात नवीन अश्योर्ड पुतळो उभारला तो पुतळो उभारण्या मागचं कारण एकच की लोकांच्या आग्रहा खातीर लोकांच्या मागणी खातीर तो उभारलेलो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.